के दा मायश. के दा मायश म्हळ्यार चड कोण दिता थंय. हो सगळो रंग बदलप पळय आसा तो चड कोण दिता थंय वचपा खातीर. आनीक तो स्वार्थ. त्या स्वार्था मुखार तत्व ना, धोरण ना, तत्व प्रणाली ना, विचार ना, कांय ना. कशेय रितीन सत्तेर पावचो इतलोच हेतू. आनी सत्य कित्या खातीर? जंय तत्व ना, तत्व प्रणाली ना, धोरण ना, कांय ना, थंय राजकारण कसलें? थंय राजकारणाचो एकच अर्थ जाता धंदो. आनी धंदो हो फायद्या खातीर करपाचो आसता. धंदो करतना कशे रितीन आपल्याक फायदो जायत इतलेंच पळयता. बरो धंदो करपी मनीस बरे मार्ग वापरता, पूण कशाय रितीन पयसो करूंक सोदतलो मनीस धंद्याचो बरो आनी वायट असो दोनूय तरांनी उपयोग करूंक पावता.